देव बरो दिसत्यो भयणीनो आनी भावनो, ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां येवकार दिता. घरान रावन तुमी हांगसर बजिलिकेंत हाजीर आसात. गोंयचो साहेब आमचे पासत मागता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. तुमची खाजगी मागणी तेसा मनांत दवरात. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपया आनी जेजूक हाजीर जावया. तो आमच्या काळजांत कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा. ह्या वेळार आमी ताका खोलायेन अणभवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं, तुमचे सगळ्यां आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून देवा कडेन मागया आनी कितें म्हणून आमकां भोगसूंक ताचे कडेन आमी विनंती करया. खूब पाटी जेन्ना आमी वावुरता आनी आमचो वावर निर्फळ जाता तेन्ना आमी देवाक उलो मारूंक ना. पूण तरी पूण देव आमचे सरशी येता आनी तो आमकां तरेन सांगता, पूण आमी आयकना. ह्या सुबेड्या अणभवाक लागून आमी देवा कडेन आतां भोगसणें मागया. काळजांत थावन म्हणया, सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मोहिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोरपोदेदाद देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सोरपोदेदार सासणाच्या देवा, मनशांक भोगसणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवणपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत समारंभ करून तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भक्तीन समोरंभता. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुभां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू आनी जोआंव लोकां लागीं उलयतात आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवन जातलीं म्हूण ते परगटताले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. ताणें तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बंदखणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांचीच संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आन्नास आनी कायफास, जोआंव, आलेक्झांडर
आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसल्याक जमलीं. धोर्मदूतांक मोदें उबें करून ताणें विचारलें, कोणाचे पोदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, परजेंच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंताक थंय आमी एक दोयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात, आनी तो कोणाचे पोदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात? तर सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलचे आख्खे पोरजेक आमी कोडीत कोत्ता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजरेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पोदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला, आनी दुसऱ्यांक कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबाखाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुआनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तेल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी थोट्टाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सोव्या आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे परी तो दिश्टी पडलो. सिमांव पेद्रू, जोवळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतल्या कानाचो नातानियेल, जेबेदेवाचे पूत आनी तांच्या शिश्यां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यांत चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिश्यांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून
तांच्यान ती ओडूंक काडूंक जायना जालें. जेजू मोग करी त्या शिश्यान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपले आंगावले पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पूण मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलोली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतांच दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. ओड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळार ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलोली आसली, आनी इतल्यो व्हड मासल्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक यात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलेल्यांनी कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाण आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासलीय दिली. मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिश्यांक दिश्टी पडलो. ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोहिमा तुका सुमया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, 2 गूण आमकां म्हत्वाचे. पयलो म्हणजे खालतिकाय आनी दुसरें म्हणजे वाखाणणी. कित्याक लागून? जेन्ना आमी खालती जाता तेन्ना देव आमचें सवें भरपूर वावुरता. आमी खूब जाणां जायत, पूण त्या वेळार आमकां कांयच मेळना. तेन्ना आमी खालती जावंक जाय, आनी तो आमचे सरशीं सगळें बरेंपण करतलो. आनी केलें म्हणटच आमकां सगळें मेळ्ळें म्हणटच देवाक आमी वाखाणूंक जाय. एकल्यान आपल्या जिवितांत घडलेली एक घडणी बरयलेली आसा. रीग दर्यांत आसलेली आनी ती बंद पडली, आनी ती एकदम म्हत्वाची रीग. सगळ्या इंजिनियरांक जपानाचे, अमेरिकेचे, ब्रिटनचे, फ्रांसाचे, इटालियाचे सगळे आयले आनी हाकाय थिंगसर व्हेलो. हाका फकत अणभव आसलेलो. व्हडलो इंजिनियर नासलेलो, पूण इंजिनियर म्हणून ताका वळखताले. थिंचर सगळें वावुरतना ताचें कांयच आयकना जालें. ताका फकत बसयलो, पूण तो सगळें बरे भशेन पळयतालो, तांकां सुचयतालो, पूण ते ताचें आयकनासलेले. वो मागण्यांत आसतालो. शेकींक घाम येवन हुमयोन ते मागीर शेकींक थकले आनी ताका विचारलें, तूं ये रे आनी कर कितें तरी. रोखडोच सगळें ताणें थापटीप केलें आनी ती रीग पळय आसली ती उक्ती जाली आनी सगळें तेल व्हांवूंक लागलें. इतले आनंदीत जाले ते, आनी ते म्हणूंक लागले, वा वा तुवें सगळें केलां. आनी ताणें तांकां सांगलें, हांवें करूंक ना, हें देवान सगळें केलां. पळयात, तो जाणा आसलेलो की तें ताणें करूंक ना म्हणून. ह्या सगळ्यां कडेन घडोन आसलेलें, पूण देवान हें घडोवन दाखयलें आनी ताका लागून देवाक ताणें वाखाणणी दिली. आयज आमी पळयता हेंच घडटा पेद्रूच्या जिवितांत. ही मासली, तो एक खारवी आसलो. तो जाणा आसलो कशे भाशेन रांपोण उडोवन मासली गोळा करूंक जाय पळय ती, पूण ताचे लागीं घडलें ना, कांयच मेळ्ळें ना. पूण जेन्ना जेजून तांकां सांगलें तेन्ना तांकां भरपूर मासली मेळ्ळी. तितलेंच न्हय, तो कितें म्हणटा पयल्या वाचपान, तुमी समजतात की हांवें हें केलां म्हणून, ह्या थोंड्याक हांवें बरो केला म्हणून? ना,
जेजूच्या नांवान तो बरो जाल्लो आसा, जेजून ताका बरो केल्लो आसा. आनी ह्या फुडें हिंचेंच नांव ना ह्या संवसारांत, पूण जेजूचेंच ज्या नांवान सगळें बरेंपण घडटलें पळय तें. म्हजे भयणीनो आनी भावांनो, कितले फावटी आमच्या जिवितांत तशें घडलां न्हय. आमच्या जिवितांत आमी कोत्ताल्यांत त्यो वस्तू घडनासलेल्यो तेन्ना आमी जेजूक उलो मारलो आनी ताणें आमकां मदत केली ना. आनी तेन्ना आमी कोणाक वाखाणलां? देवाकूच न्हय. पळयात, हे देवाच्यो कन्यो आमच्या जिवितांत अणभवलेल्यो आसात. ह्या फुडें आनिकूय अणभवच्याक सदांच जेजूच्या नांवांत रावात. कितेंय कोत्ताना ताच्या नांवांत तर आमी करीत, तें सुफळ जातलें. निर्फळ जालें जाल्यारूय आमी भिवंक फावना. तें ताकाच दिवचें आनी तो मागीर आमकां आनिकूय सुचयतलो. हो मार्ग न्हय, पूण दुसरो मार्ग. हे परी हें सगळें घडच्याक थोडोच वेळ आमी ताका हाजीर जावया. आनी हे परी रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट आमी हाजीर जायत तर आख्खी रात आमी जेजू सवें सादतले आनी आख्खो दीस आमी जेजू बरोबर जियेतले. सगळीं जाणां तुमची हातांची ताळटां अशीं उंटयेन दवरात, पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक एकवटून रावात. तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळे आमचे भितर हात इतलें जेजू 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 म्हणून ताचेर दवरया. ताचेर तो आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आमच्या जिवितांत आपलें बरेंपण भरून काडटलो. 5 मिनटांनी आमी सारकी नितळ निर्मळ जावन जेजूच्या जिवितांत भरोन येतले. हे परी न्हिदोंक गेले म्हणटच तो आमचें सवें वावुरतलो 4, 5, 6, 7 वरां. आनी सकाळीं उठ्ठाणा ताका एकवटून रावली म्हणटच ही कृपा आमकां मेळटली. दीसभर जेजू सवें आमचें जिवीत सारच्याक चलतना, उलयतना, आयकतना, वावुरतना वय जेजूच आमचें सवें. आनी तो आपलें बरेंपण आमकां दाखयतलो आनी देवाकाय आमी हे परी वाखाणटले. ह्या वेळार मागण्यांत आसा म्हणटच हे मागणे आमी आतां देवा बापाक करया. कोरोना व्हायरसा पासत सोर पुदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन वजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जय.
देवाचो पूत आमच्या मनशा सोयम्याचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्यांचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सोयमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोशनारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयतांव. दाक वालन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयतांव तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिदाद देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गोड समारंभून हीं दानां हाडून आमी तुका ओपून दितांव. तूं तीं बदलून सगळ्या वन व्हडतें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितलें म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायेन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंदावण्यांक पाठ करून सुर्गींच्या ओतरेकांनी आमची काळजां लासूं दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं, तुमचेय सोव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ला तुजे वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी साश्टीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समोर पितांव.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नोजवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ह्या वेळार सगलीं जीं संवसारांत मेलिल्लीं आसा आनी आमच्या भारतांतूय मेलिल्लीं आसा आनी जीं आमचीं घरचीं मेलिल्लीं आसा तितल्याय पासत आमी मागया. देवान तांकां सुर्गीचें सूख पातकांतली सुटोवन आनी सासणीक जिवीत फाव कर म्हूण मागया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर बागयोन जुजे वाज बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी जेजूक एकवटून आसा आमच्या बावतिजमा वरवीं आनी आमच्या क्रिस्तांव जिविता वरवीं. जेजू आमकां एकवटून आसा खरो आनी आमी ताका एकवटून आसा. तर ह्या वेळार जेजू आमचें सवें बापाक हें मागणें म्हणटा आनी आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक खोलायेन भाग दिता. आमी आमची सगळीं इंतेसांवां मनांत दवरया. संवसारा पासत, आमच्या सरकारा पासत, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत, आमच्या वडिलां पासत आमी मागता. सगल्या जाणांक आमच्या काळजान धरून जेजूक एकवटून म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरांत बसलेल्यांक आनी संवसारांत आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी जेजूक आमी शेवंक वेता. तो आमच्या काळजांत येता. आमची जीब भायर काडया. ताका आमचे जिबेर घेवन आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत तो आतां आसा. आतां बसून ताकाच एकवटोन हो वेळ आमी भितरल्या भितर सारया.
जशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान आमच्या गोंयच्या सायबान आपलें सगळेंच जिवीत जेजूक समोर पळोवन जेजू सगळें तो जियेतालो, तेच भाशेन ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांत आसा, ताकाय आमचें जिवीत समोर पळोवया. त्याच उतरांनी घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्याळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. सोर पुदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. कितल्योच गरजो आमच्यो आसात. ह्या दिसांनी आमकां भायर सरोंक जायना. आनीकूय दीस वाडलेले आसात. खूब अडचणी आसात. खूब जाणांक घरा येवंक आजून मेळोंक ना. तांचे पासत मागया. जांकां घोडयेक हे वायरस लागलेले आसा हिंचरूय ह्या संवसारांत, तांकां सायबा पेकोवणी दी म्हणून आनी तांकां बेगीनच बरी कर म्हणून तांचे पासत मागया. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन.